सद्याक आमी आसा वेलसांव ह्या गांवांत आनी आमचे सायडीन हांगा आसा वेलसांव पाळी हे तळें जें आसा व्हेरी फेमस. पूण आयज सगळे गांवचो लोक हांगा एकठांय जाल्लो आसा कित्याक आयज सकाळीं हे तळ्यान भितर जे जाग्यार शेतां रोयल्या लोकांनी तांकां आयज एक क्रोकोडायल दिश्टी पडलेलो. सकाळीं जेन्ना लोकांनी पळयलें लोकांक एक बरो भंय निर्माण जालो कित्याक एक अनयुज्युअल बिकॉज हें व्हडलें तळें आसा. इतलीं वर्सां जालीं फॉर द फर्स्ट टायम वेलसांवच्या तळ्यान भितर सद्याक एक क्रोकोडायल सायट केल्लो आसा. लोकांनी इमिजिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन इन्फॉर्म केलें आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीसूय हांगा आयले. पूण द सिट्युएशन इज सच की सद्याक तळ्यान देंवपाक कांय पॉसिबल ना आनी तळ्यान देंवत जाल्यार क्रोकोडायल खंय आनी भितर वता अशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटा. गांवचो लोक म्हणटा हे तळें जें आसा मदीं रस्तो आसा दोनूय वाटेच्यान एक वाट आसा. सो खंय तरी क्रोकोडायल जरी आयज हांगा धरना इट कॅन गो टू द अदर सायड अँड क्रिएट अ बिगर म्हणजे लोकांक अजुनूय खबर ना तो क्रोकोडायल खंयच्या वाटेन खंय वतलो तो. सद्याक लोकांनी हांगा शेतां रोवन दवरलेलीं आसा पूण सकयल शेतां काम करपाक वचपाक लोकांच्या मनान भंय निर्माण जाल्लो आसा बिकॉज दे डू नॉट नो हाव मेनी क्रोकोडायल्स आर देर वेदर देर इज वन ऑर मोर. आनी सद्याक तो क्रोकोडायल्स आसा खंय ह्या वाटेन आसा काय त्या वाटेन आसा सकाळीं हांगा दिश्टी पडिल्लो. दीस इज अ व्हेरी वास्ट एरिया लॉट ऑफ फार्म लँड इज देर पूण खंयचोय शेतकार सद्याक तरी शेतान वचपाक रेडी ना. आनी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द क्रोकोडायल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे हांगा आयिल्ले तांच्यांनी सांगलां दे आर ट्रायंग टू वर्क आउट अ वे. तांचें म्हणणें आसा की जे क्रोकोडायल रातचे खाता तो सकाळीं खंय सनलायट घेवपाक येता. सो दीस इज देर तांच्यांनी सांगलें सद्याक भिवपाची गरज ना पूण गांवचो लोक जो आसा सद्याक दे आर इन अ लॉट ऑफ फियर अँड पॅनीक बिकॉज दे आर सायडेड अ क्रोकोडायल अँड दीस इज फॉर द फर्स्ट टायम इन वेलसांव एक क्रोकोडायल शेतान दिसली. सकाळीं आमकां आमचे दोग जाण पावचे आसले हिंगा एकलो जीम आनी एकलो रेमीत आनी तेणी म्हाका फोन केलो की आमच्या तोड्यांत एक क्रोकोडायल येयला म्हणून. आमी पळयलो जाल्यार ते सायडीन नासले. आतां आमी फॉरेस्टा आपयले मिस्टर जुलियो येयलो आनी तेगे आनी ऑफिसर येयले. आतां ते सकयल गेला तोड्यां गेला पूण आतां लोकांचे भिरांत कितें येयल्या की आतां ते रोंपताय ते तोंड काडटाय साफ कोताय ते लोक भिताय की आमचे आतां घांस मारीत आनी कितें जायत पूण आनी कितली आहा तेंय आमकां खबर ना. आतां आमी पळयलां तेका लागून ते आतां आमी म्हणटाय तें कडेन तुमकां केसो सेफ्टी आहा तेका काडपाक. आतां दुसरें कितें जालां हांव ते कडेन आतां उलयतालो आतां आमचे तोडे आनी ते थिंगा तेका हें आहा वचपाचें तें तो दुसरी सायडीक गेलें तें सारकें मुखार पावतली. सो आमी म्हणटाले तेका थिंगा कितें ब्लॉक कर तुमचें कितें घालें आनी तें एक सायड बंद करूं आनी लोकांक मातशें फियर बंद करूं म्हूण. ते म्हणटा कितें दिश्टी पडलें जाल्यार आमकां फोन करें. आतां कोण रावतलो हिंगा तेका चोवपाक तें दॅट इज हांव थोड्या शेतकार प्रेसिडेंट म्हणटा ते म्हाका फोन करता आनी सांगता अशें जालां आमकोड कितें जाता तें आमी फोन करून हाडले सगळे ऑफिसरां हांव वचूं हिंगा आहा. सो आमकां कितें जाता तें आमी कोताय आमचो काम. आनी हांव हेंकाय देवोर कर म्हणटा आमचो रेमेश पांच आहलो तेकाय जिमाकूय तेणी जायते हें केलां हिंगा रिपोर्ट केलें. म्हाका जुलय लोकडो येयला आमच्या फोनाक पूण कितें जाता आमकां सेफ्टी जाय ते हे सायडीक त्या वदां वचना जावपाक. दीस इज आवर प्रॉब्लेम. आतां ते म्हणटाय ते भाशेन की ते एके कडेन रावता आतां ते सायडीक गेलो तो लोक भितलो. एक्चुली दिश्टी पडलो सगळीं भिलेलीं हांव येयलो म्हाका कोणें सांगलें म्हज्या शेता कडेन क्रोकोडायल येयला म्हणून हांव ताबेट करून येयलो आनी पळयलो पळोवपाक गेल्यार तो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर मायज आहा. ओके आनी सगळीं लोकांनी बी पळयलां बायलांनी पळयलां. आतां हिंगा क्रोकोडायल लागून सगळें फां जालां सगळ्याक कवरां. आतां म्हजी बी कामदारां ती देंवपाक भितलीं कित्याक ऑलरेडी आमचे थोडें रोवन जालां थोडें रोवपाचें आहा. सो ते देंव तेंका हातीक बी घांस मारी तें आहा म्हूण कवचें ना बी. सो तेंकां मातशें भिरांता ती आतांच म्हणटाली बाबा आमी कितें करून रोवपाचें अशें. सो म्हाका दिसता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें हें बरो प्रेशर घेवन हें कितें करून ताका धरून वचचें की आतां ते एक काय दोन आहा तेंय आमकां खबर ना कित्याक हांवें पयलें तेन्ना एक हाडलें. सो आतां ते कितलें आहा तें खबर ना मातशें कितें एक नॅट मारून तशें बी करून कितें करपाक जाय. आनी तेका ते पयलें तो वयर आसतना तर नॅट बी मारलेलें तें आनी बरें दिसतालें म्हाका. ते ऑलमोस्ट 2 वरां कितें वयर आहलें मागीर हांव तें पळयतालो मागीर देंवलें सकलाक. सो आतां ते हुंयच्यान वयतले हे वाटेन लेफ्टान वयतले काय रायटान वयतले तें कांय खबर ना. आनी लोकांक चड भिरांत शेतकारांक त्या लोकांची खूब शेतां रोवपाची उरल्या त्याला चोबो घेवन काडटा आसतना कडेन हातीक बी घांस मारलो जाल्यार ते इट्स डेंजर. आतां हे क्रोकोडायल हिंग आहा जायते कडेन आसता क्रोकोडायलां पूण आतां हें कितें जालां चुकोन हिंग पावला आसतले. आतां ते क्रोकोडायल इतले मनशां हें करपाक कांयच करपा ना ते पूण ते कितें खायलां कितें आपणान कितें रातचें खायलां ते सन बास्किंगा येता ते डायजेशना लागून. आतां आमी
from the forest department, we will try. I will inform it to my officer, and I will let you all know like what we can do. सर I'll पूण take it. सद्याक आतां देर इज फियर इन द मायंड ऑफ द पीपल बिकॉज शेतान वयल्या लोकांनी सो ते देंवपाकूय सोदना आनी विदाउट गोईंग डावन यू कॅनॉट कॅच द क्रोकोडायल सो वॉट इज द सजेशन नाव एज ऑफ नाव That only I'll have to discuss it. You see, because fear is there in everybody's mind. Everybody's mind. Now, even if you sight a leopard, there is fear in people's mind. So that fear has to go off. Mainly that fear has to go. Now, पहिले सोरपा लागून fear जाताले नागीन हे करूपा येतली सोरपा दाव दोतलो. Now that fear is gone. People catch snakes and give it to us sometimes. सो नाव वॉट इज युअर दिस Yeah, नेक्स्ट मूव I have taken a video of this place. I'll discuss it with my officer and I'll get back to बट यू आर गोइंग टू ले अ ट्रॅप कितें ट्रॅप बीन करपा सोदता Trap, we can lay, but it's very difficult in a trap to get trapped. आय जस्ट हर्ड यू सेईंग सर दॅट तो जेन्ना तुमी भितर वयता दॅट क्रोकोडायल विल गो डिपर इन द वॉटर Yes. So there are the villagers are asking you to give a safety net. Can anything be done on that? That only I'll discuss. I'll discuss it with my officer because those nets we don't have with us. So I'll discuss it with my officer and let it. But most probably it will not go this side. It will stay this side only because it's getting the sunlight, no? So it will stay this side only. वास्कोच्यान मिडिया खातीर विक्रम नायक.